as someone who does not drink, this order of the Supreme Court does not actually concern me. But then I think as a Goan, where drink is part of our social life, it's an order that is going to adversely affect a lot of people, both economically and otherwise. Now, I have not myself studied this order of the Supreme Court, but something that strikes me is that normally the courts are supposed to interpret and enforce the laws, not frame laws. Now, there is no law, to my knowledge, around here at least, which bars any bars within any distance from the highway. Now, this therefore is a judge-created law, and I would think it is for Parliament to intervene in the matter and bring in suitable law to regulate the bars along the highways, so that the Supreme Court is not forced to create a law. The Supreme Court has probably come in because there is no law. So let the Supreme Court frame the law. Let the Parliament frame the law, and I think that the situation will take care of itself. And I only read what the Advocate General had said, that the order is not for bars and restaurants. But yesterday the Supreme Court seems to have said that the order is all embracing. It's for bars, restaurants, everybody. So the Goa government will have to get into the groove, because Goa is different from the rest of the country. Here, you see, a lot of our living, social life, everything depends on drink. So therefore, government must take this into cognizance. And with Manohar Parrikar there, I am pretty sure that he will be able to do something about it. Both he has his own government at the center also. आमची खूब बिकट परिस्थिती जाल्या. आमी साम रस्त्यार येवन पडिल्ल्या भशेन जाल्यात. कित्याक आमी रस्त्यार धंदे करपी न्ही. इतली वर्सां जाली आमचे धंदे चालू आसात. आतां अशें पळयलें जाल्यार आमी लिगल नासलेच अशें दाखोवन दिलें न्ही आमकां. आमी लिगली रेव्हेन्यू सगळें आमी फारीक करतात गव्हर्मेंटाक. एटलिस्ट हांव म्हणटा कितें, आमकां हें अशें घडचे पयलीं 6 म्हयने एटलिस्ट पयलीं तरी आमकां ताणें कितें तरी नोटिफिकेशन धाडपा जाय आसलें की बाबा अशें जाता म्हणून. विचार म्हणजे दुसरी करपूय तितलें शक्य ना. तें इतली वर्सांचो धंदो जेन्ना आमी उबो केल्लो आसा हांगा, इतले आमी एफर्ट्स दिल्ले आसात, जाल्यार आनी आमची फॅमिली टोटल फॅमिली जे डिपेंडंट आहा ते ह्याच धंद्याचेर आसात. एक बार एंड रेस्टॉरंट म्हणजे जाल्यार म्हजे कमीच कमी 5 फॅमिलीर डिपेंड आसतात. आतां बार एंड रेस्टॉरंट आसले म्हणटकीर मटनवाल्या कडेन आमचो संपर्क आसा, चिकनवाल्या कडेन आमचो संपर्क आसा, नुस्तेंवाल्या कडेन आमचो संपर्क आसा, कडधान्य आहा तांचे कडेन संपर्क आसा, दुसरें म्हणल्यार व्हेजिटेबल्स आसा तांचे कडेन संपर्क आसा. ह्या सगळ्यांक इफेक्ट जातलो. आनी आतां जर आमचे फुडें आतां पिगमी कलेक्टर्स येतात, आमी तांकां पयशे खंयचे दितले, दिवंक शकना. तांचेर इफेक्ट आहा, डायरेक्टली ना जाल्यार इनडायरेक्टली सगळ्या इफेक्ट आसात. आमची मागणी इतलीच आसा, ज्या सरकाराचेर आमी राविल्ले, ज्या सरकारान सोल्युशन काडिल्लें, पूण आतां सुप्रीम कोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे आमचेर हें मोठें संकट आयिल्लें आसा. तेन्ना आमी मागता की आमच्या ह्या सरकारा कडेनूच तांचे कडेन तशी रोड थोडे डिनोटिफाय करून आमकां साल्वार करपा जातात. त्या प्रमाणे आमी आमचे CMA कडेन आमच्या सरकारा कडेन मागता की थोडे रोड शक्य आसा तशे MDR डिनोटिफाय करून MDR बी करून तांकां सोडपा मेळटा तांकां सोडचें.